नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. मान्सून केरळांत 8 दीस आदींच पावलो. 2-3 दिसांत गोंयांत पावपाचो अदमास. 4 दीस झोडपून काडल्या उपरांत आज मातसो विसव. 17 इंच पार. शेनवारा रेड अलर्ट. दरेक राज्यांत ग्लोबली फामाद असो एक तरी टुरिझम स्पॉट करचो. नीती आयोगाचे बसकेंत प्रधानमंत्र्याचो मुख्यमंत्र्यांक सल्लो. राज्यां केंद्राच्या सहयोगाचेर प्रधानमंत्र्याचो फोकस. लोकांक पिडपी ब्लॅकमेल करपी 6 ऑफिसरांक करता सस्पेंड. 2 हेल्थ ऑफिसर, 4 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर. करप्शन केशींत FDA इन्स्पेक्टर सस्पेंड. मंत्री विश्वजिताची एक्शन. समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोयच्या बँक अकाउंटात 5 कोटीचे फ्रॉड. 1 कोटी 8 लाखांचे फ्रॉड एक्सपोज. पैसे वताले पर्सनल खात्यांत. अकाउंट होल्डर बंगालीक धरलो. ₹12,000 कोटी मायज मोडून गोंय बंगळुरू रिंग रोडाचो प्लान. 4 ते 5 महिन्यात मुंबई गोंय हायवे पुराय. भोमाचे टेंडर फायनल. मंत्री गडकरीची घोषणा. आर्किटेक्चर कॉलेजींत रॅगिंग. कागाळ करूनय एक्शन जायना. प्रकरण एक्सपोज करतल्या भुरग्यांक पिट्टात. विसल ब्लोअर मागता निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्या वरवीं चवकशी. विमान उड्डाण करताना विमानांतल्यान व्हिडिओ फोटो काडूंक बंदी. अस्तंत दर्यादेगे लागसारच्या 20 विमानतळांक दिशानिर्देश. दाबोळे विमानतळाचोय आस्पाव. मान्सून केरळांत पावलो. 8 दीस आदींच पावलो. हे आदीं 2009त 23 मायाक पाविल्लो. 2-3 दिसांत गोंयांत पावपाचो अदमास. उटंगारान गोंयांक 4 दीस झोडपून काडल्या उपरांत शेनवारा मातसो विसव. हवामान खात्याचो आनीक 1 दीस रेड अलर्ट आसा तसोच. मान्सून पावच्या आदींच पावस 17 इंच पार. मोरगांव पोर्ट परत ऑपरेशनल. मडगांवां पोरन्यो बिल्डिंगो निखळूंक सुरू. मान्सून केरळात सक्रिय जालो. अंदू 8 दीस आदींच केरळात पावलो. 2009 वर्सा उपरांत पयलेच खेप असो बेगीन केरळात पावलो म्हूण हवामान खात्यान स्पश्ट केला. गोंयांत मान्सून पावपाच्या आदीं पावस 17 इंच पार. सरासरी परस 38% मायज. फुडल्या 2-3 दिसांत मान्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय. दर्यांत सुरू आशिल्ल्या वादळाक लागून मुरगांवा पोर्टाच्या ऑपरेशनाचेर परिणाम जाल्लो. व्हडल्या बार्जींक दर्यांत वचचे अशे आदेश दिल्ले. आतां ते बार्जी परत पोर्टार येवपाक शकतात. ऑपरेशन खंय परत फूल फ्लॅश सुरू जाला. बाळी सरकारी शाळेत पावसाचो बरोच धपको. रिपेरिंगाचे काम सुरू आशिल्ले. आडमेळी पावसान आलमारी, पुस्तकां, रजिस्टार, टेबलां, बेंच फुगले. पावसा पयलीं काम पुराय करपाचे ते हुंकळ्ळे. मडगांवां पोरण्या बिल्डिंगांच्या स्लॅबांचे कपचे पडपाक सुरूच. आंतो बिल्डिंगाच्या स्लॅबाचे कपचे पडले. काल थंय बिल्डींग ही आज आंतावाली बिल्डींग हे जे पळय कितें चल्लां ह्यो मडगांव अश्यो खुबश्यो बिल्डिंगी आसा. कितल्योश्यो म्हणजे म्हाका दिसता आफ्टर लिबरेशन वर बिफोर ही तर म्हाका दिसता ड्युरींग लिबरेशन टायम बांदलेली बिल्डींग म्हणजे भुरगेपणांतल्यान सामकें हें करून. अश्यो कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसा ज्यो टॅनंटेड आसा बिल्डिंग्यो आनी तितून कितें जाता तेंगे रेंटूय आसा तें सामकें तेंगेलो रेंट आसा तें नेग्लिजिबल रेंट आसा. सो लँडलॉर्ड जो पळय आसा तो ते मेंटेनूय करपाक शकना. हें जायना. सो हांगासर आमचें जें पळय एडमिनिस्ट्रेशन आसा आमचें सरकार पळय आसा आनी कितें तरी फुडाकार घेवन हें रिहॅबिलिट करपाक ट्राय करपाक जाय. पेडण्या तुया वाठारांत पावसान रस्ते खचले. वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर रस्ते खणिल्ले. आतां पावसान ते बसले. सांतिनेत स्मार्ट सिटीची लक्तरा. सेसिलान व्हिडिओ काडून उजवाड घालो. A whole big gap. Whoa! Smart city. A shame on you all for doing such lousy work for the capital city. Shame on you all. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दरेक राज्यान ग्लोबल अट्रॅक्शन जावपा सारको एक तरी टुरिझम स्पॉट तयार करचो.
10व्या नीती आयोगाचे बसकेंत प्रधानमंत्री मोदीचो मुख्यमंत्र्यांक सल्लो. उदरगती केंद्र आनी राज्यांच्या सहयोगाचेर फोकस. गोंयचो मुख्यमंत्री बसकेक आशिल्लो. विकसीत भारत 2047चे टार्गेट दवरून काम चल्लां. मुख्यमंत्र्याचो सोशल मिडिया पोस्ट. TCP राणा खात्या उपरांत हेल्थ FDAतूय सस्पेन्शनां. लोकांक पिडपी ब्लॅकमेल करपी 6 ऑफिसरांचें सस्पेन्शन. 2 हेल्थ ऑफिसर, 4 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता फुडल्या सप्तकांत खंय तांची नांवां पब्लीक जातलीं. मजगतीं FDA इन्स्पेक्टर विश्वासराव राणेक करप्शनांत सस्पेंड केला. Several corruption complaints have come against the FDA inspector. Food safety officer Mr. Vishwa Rane was suspended. Detailed investigation is going on. A detailed inquiry is being conducted. After I personally feel such officers involved in corruption in the FDA should be terminated from government service. This is my personal view. In yesterday's meeting with DHS, it was found that 4 sanitary inspectors are involved in corruption and blackmailing of people. Process has already started to suspend them. Names of the 4 sanitary inspectors and 2 health officers to be suspended will be made public next week. Let the investigation report come out, it will be made public. समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोंयच्या बँक अकाउंटांत 5 कोटींचे फ्रॉड म्हणून कळटा. आतां मेरेन 1 कोटी 8 लाखांचे फ्रॉड उघड. उरिल्ल्या पयशांची चवकशी चल्ल्या. अस्तंत बंगालांतल्या एके नॅशनलायज बँकेंत समग्र शिक्षा अभियानाचो अकाउंट, मात पयशे एकल्याच्या पर्सनल अकाउंटांत वताले. अकाउंट होल्डर रॉबिन पॉल म्हणटा ताका धरला. पूर्व मुळावे आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाक मजत जावची म्हूण केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोंयच्या बँक खात्यांत घडटा 5 कोटीचे फ्रॉड. आतां मेरेन 1 कोटी 8 लाखाचो फ्रॉड उघड जाला. उरिल्ल्या पयशांची चवकशी चल्ल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण अस्तंत बंगालांतल्या एका राष्ट्रीयकृत बँके समग्र शिक्षा अभियानाचे खातें आसा. मात ह्या खात्यान वचपा आशिल्लो निधी वैयक्तीक खात्यांत गेल्ल्याचे लक्षात आयिल्ल्या उपरांत गोवा सर्व शिक्षा अभियान ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक सुरवात केली. अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू गाडी हाणें पर्वरी पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. ते प्रमाण ज्याच्या खात्यांत पयशे वताले तो अस्तंत बंगालाचो कपडे वेवसायीक रॉबिन पॉल हाका अटक केल्या. मजगती चौकशी वेळार ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका मनशान खंय ताका रीण दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. मात ताचे वैयक्तीक बँक खातें स्वताक वापरपाक दिवचें अशी मागणी केल्ली. त्या बँक खात्यांत गोवा समग्र शिक्षा अभियानाच्या नांवाचेर 2 कोटी जमा केले. कोविडाच्या आदी सावन ताका कसलीच म्हायती नासतना त्या खात्याचो बेकायदेशीरपणान वापर जाल्लो आनी ताच्या खात्यांतल्यान संबंदीत मनशान पयशे दुसरे कडेन वळयल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें. मजगती ताका खंय धरून अस्तंत बंगालांतल्यान गोंयांत हाडलो. म्हापशे प्रथम वर्ग न्यायालयान दुबावीत पॉलाक 30 मे मेरेन पुलीस कोठडी फरमायल्या. चवकशी चल्ल्या. This amount, huge amount of 5 crores, go unnoticed. What kind of mechanism is there with the government of Goa to monitor the use of the funds, its availability and its disbursement? The entire picture will be clear when the investigating authorities place this before the public. But to know that this fund was available and lying in some place could not have happened without the handiwork of some insider. I call for a high-level inquiry independent of the investigation being conducted by the police and to fix the responsibility and ensure that we don't have such kind of scams. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पत्रादेवी ते काणकोण गोंयच्या मुखेल शारांतल्यान यो वच करपी येरादारी उणें करूंक रिंग रोडाचो प्लान. 12 ते 15 हजार कोटी मोडून गोंय बेंगळुरू रिंग रोड. केंद्रीय हायवे मंत्री गडकरी उलयला. 4-5 म्हयन्यांत खंय मुंबय गोंय हायवे तयार. भोमा ओल्ड गोवा रस्त्याचे टेंडर फायनल. देवूळ आनी तळें साल्वार करूंक फ्लायओव्हर. गोंयांतली कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक गोंय आनी केंद्र सरकाराचो यत्न चल्ला. पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्या शारांनी जावपी येरादारी उणी जावपाक 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोंय बेंगळूर रिंग रोड बांदपाचो प्लॅन आसा. केंद्रीय येरादारी मंत्री उलयलो. आणि म्हणून पत्रादेवी नंतर डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर दक्षिणेत बंगलोरकडे जाण्याकरता एक रिंग रोड गोव्यात झाला पाहिजे अशी मागणी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि श्रीपादजी यांनी माझ्याकडे सातत्याने केली आहे. त्याचा आता आम्ही डिटेल स्टडी करतो आहे
आणि अलाइनमेंट पक्की करणार आहोत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जवळपास 12 ते 15 हजार कोटी रुपयाचा मोठा प्रकल्प हा देखील गोव्यात करण्याचा आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि मी नक्कीच हा प्रकल्प पूर्ण केला की गोव्यातले सगळी कामं जवळपास संपुष्टात येतील. फुडल्या 4 ते 5 महिन्यात खंय मुंबई गोवा हायवे पुराय जातलो. लेनिंग ऑफ मुंबई गोवा हा गोव्याची हार्टलाईन आहे आणि यामध्ये एकंदरीत मुंबई गोव्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्रातही खूप अडचणी आल्या. जवळपास आता काम संपुष्टात येईल. मला कबूल केलं होतं की जून एंड पर्यंत हे सगळं काम पूर्ण होईल. त्याच्यात अनेक अडचणी आल्यात पण जवळपास आता सगळ्या पूर्ण झालेल्या आहे आणि 3-4 महिन्यात हा रस्ता पूर्णपणे मुंबई टू गोवा व्यवस्थितपणे चालू होईल आणि त्यामुळे साधारणतः मॅक्झिमम 5 ते 6 तासाच्या आत मुंबईवरून गोव्याला पोहोचता येईल असा माझा विश्वास आहे. भोमा ओल्ड गोवा रस्त्याचो निविदो खंय फायनल जाला. देऊळ आनी तळे वाटोवंक खंय फ्लायओव्हर. याचबरोबर 4 लेनिंग फ्रॉम भोमा टू ओल्ड गोवा हा जो सेक्शन आहे NH 748 ज्याची लेंथ 7 किलोमीटर आहे आणि कॉस्ट 1060 कोटी रुपये आहे. पार्ट ऑफ हैदराबाद गोवा कॉरिडॉर कनेक्टिंग तेलंगणा, कर्नाटक अँड गोवा ही कामं 2025 मध्ये मंजूर झालेली आहे आणि आता बिडिंग प्रोसेसमध्ये आणि लवकरच या कामाचा शुभारंभ होईल. या कॉरिडॉरमध्ये 2 नंबरवर 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आहे ज्याची लांबी 4.28 किलोमीटर आहे आणि याचं एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमध्ये भूमा मंदिर व तलावाला वाचवण्याकरता बोस स्टेअरिंग ब्रिज 76 मीटरचा स्पॅन आहे तो आपण त्या ठिकाणी करतोय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विमान उड्डाण करतना विमानांतल्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग वा फोटो काडपाचेर DGCAन बंदी घाल्या. ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर अस्तंत दर्यादेगे लागसारच्या 20 विमानतळांक हे निर्देश लागू. विमान 10,000 फूट वयर वच मेरेन विंडो शेड बंद दवरची म्हणून सगळ्या एअरलायन्सांक निर्देश. नौदळाचो तळ आशिल्ल्या गोंयच्या दाबोळे विमानतळाकय दिशानिर्देश लागू. आर्किटेक्चर कॉलेजींत रॅगिंग कंप्लेनी करूनय कांयच जायना. वेल्यान प्रकरण एक्सपोज करपी भुरग्यांक पिट्टात. एक्टिविस्ट जॉन नाजारेत उलयलो. फ्रेशर्स पार्टीक खंय रॅगिंग जाल्लें. कॉलेजीचे विजिटींग फॅकल्टी पार्टेक आशिल्ले. प्रायवेट पार्टी म्हणून सांगून कॉलेज इश्यू झाकूंक सोदता. एक्टिविस्ट रिटायर्ड पुलीस अधिकाऱ्या वरवीं चवकशी मागता. गोंय आर्किटेक्चर कॉलेजींत रॅगिंग जाल्या. कागाळ करून देखील कारवाय जायना प्रकरण उजवाडाक हाडलें म्हणून भुरग्यांची सतावणूक जाता. एक्टिविस्ट जॉन नाजारेत उलयलो. तेंची स्टुडंटांची न्हू एक फ्रेशर्स पार्टी जाल्ली आनी ती प्रायवेट प्रिमायसिसान जाल्ली. कॉलेजीन जावंक नासली पूण फ्रेशर्स पळय आसले न्यू इयराचे आनी सिनियर्स दिता ती पार्टी वेलकम करपाक. पण सिनियर्सांनी तांकां अशे पार्टीक आसतना रॅगिंग जालें एक्ट जालें. दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट आय डोंट हॅव. पूण ते पार्टीक कॉलेज म्हणटा इट इज प्रायवेट पार्टी पूण तिका एक विजिटींग फॅक्युलिटी प्रेझेंट आसलो आनी ते विजिटींग फॅक्युलिटीक ते स्टुडंटांनी सांगलें हॅन्सफोर्थ ताका कॉलेज कॅम्पसान घेवचें ना म्हणून आमी. म्हणटकच विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉलेज प्रिंसिपल or college authorities, a faculty, visiting faculty cannot attend that. That's the reason I feel it is official party. जावंक जाय आनी तिका पॉक्सो एक्ट पळय आहा पॉक्सो हो स्टुडंट एका मायनर्सान तो एका हें जाता एप्लिकेबल जाता. कित्याक पॉक्सो एक्टानूय प्रोविजन आहा जाल्यार पळोवचें पडटलें की ही कंप्लेन विथड्रॉ करूंक जाता जाल्यार आनी विथड्रॉ करूंक जाता जाल्यार तांकां पळय तो टॉर्चर आसलो तो चालू उरलो विदाउट पनिशमेंट टू द परपेट्युएटर्स ऑफ क्रायम. तो हें चालूच उरलें आनी हे फुडें हे एक्ट चालूच उरतले. हेजेर इमिजिएट इन्क्वायरी जावंक जाय. द ट्रूथ हॅज टू कम टू लायट आनी पनिशमेंट जायना म्हणटकीर हें जालो जाल्यार हें चालूच उरतलें. हाका लागून हांवें आतां काल लेटर केला हांवें स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी डिमांड केल्या इम्पार्शियल बाय हेडेड बाय सम रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस रँक. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. फाटल्या 4 दिसांच्या उटंगाराचो आंब्याच्या पिकाचेर प्रचंड परिणाम जाला. वादळी वाऱ्यान आंबे जमनीर काडूंकूय मेळनात, उदकान कीड लागता, रेट पडला. एकंदर आंब्याचो सीझन लॉसांत. खासा रिपोर्ट. अवकाळी पावसाचे फाटभुंयेर गोंयांत आंब्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. हो परिणाम खास करून मानकुराद आंब्यांचेर पडला. पयलींच पीक उसरां आयिल्ल्यान ह्या वर्सा आंब्याचो सीझन लॉसान चल्ला म्हूण बागायदार उलयल्या. पूण अजून झाडां आहाय आंबे जायताय मातशें ह्या निसर आहा म्हणून चोडो मेळना. मानकुराद सुद्दां निसर झाडांचे निसर आहा ती पावस जालो आनी आज सायक्लोन बी जावपा मरे मरे. पूण चोयात कितें जाता देवान मातशें बरें बारीक बारीक जाल्यार कितें जातलें. मागीर झोडटाले आहाय ते झोडटाले. जो पावस कितें पडटा ते झाडां चडपाक मेळना आनी तो आमकां काडपाक मेळना. म्हणून आमच्या गोंयकारांक मानकुराद खूब कमी खावपाक मेळटा. आतां खावपाक मेळपाचो. आनी बिजनेस कसो चलता तुमगेलो? बिजनेस म्हणल्यार लेवल आसा. जे कितें आमकां तें मेळपाचें फुडें तें स्टॉप जाला. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सरकार गोंयच्या हॅपिनेस इंडेक्साच्यो गजाली उलयता, मात एक बिझनेसमॅन म्हूण म्हजो हॅपिनेस इंडेक्स 0. ग्रॉस डॉमेस्टीक इमोशन, इंटेलिजन्स, क्रिएटिविटी 0. ब्रेस्तारा काँग्रेसींत एंट्री मारल्या उपरांत चिराग दत्ता नायक हेड ऑन. हे राजकीय भुमिके उपरांत धंद्याचेर परिणाम जातलो ताची खंय ताणें आदींच तयारी दवरल्या. What are you facing right now as a businessman that prompted you to do this? Ease of business 0. आता हॅपिनेस इंडेक्स म्हणून तांणी पयर एक मुद्दो काडला. म्हजे भितर आज एज बिझनेसमॅन हॅपिनेस इंडेक्स इज 0. आतां GDP उलयता, हांव ताजेर आनी खूब उलयता. GDP इज ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रोडक्ट. आतां GDE म्हणून ग्रॉस डॉमेस्टीक इमोशन्स, GDC म्हणून ग्रॉस डॉमेस्टीक क्रिएटिविटी, GDI म्हणून ग्रॉस डॉमेस्टीक इंटेलिजन्स. आतां हें GDE, GDI, GDC म्हजे भितरली सगळी 0 जाल्या. लास्ट 17 वर्सां हांव धंद्यान आसा. आज कितेंय करतलो जाल्यार टेन्शन मेन येता गव्हर्मेंटाचें. म्हणजे म्हजो अर्दो टायम वता की बाबा अशें आमी केलें जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करतलो. आज भंय दिसना की तुम्ही पहिलीच म्हणतात की आपल्या तकलेक ताप असा की कशी चल्ला काय म्हणून. नाव आर यू नॉट अफ्रेड दॅट देर विल बी अ व्हेरी टार्गेटेड थिंग अगेन्स्ट युअर बिझनेसेस? ऑफकोर्स ती आमी कापस्तात केले न्ही, मनाची तयारी दवरल्या. कित्याक इतले तेंप आमी बरे तरेन चलयला. आतां कितेंय जालें जाल्यार लोक समजून घेतले की कित्या खातीर जालां तें. यू आर प्रिपेर्ड टू फेस दिस? ऑफकोर्स ना जाल्यार राजकारण बाबतींतलें सिंपल न्ही. आमी समाजकारणांतल्यान बिझनेस खूप वाडला. ऑफकोर्स पूण कशें आसा आमच्यो प्रॅक्टिसीस आर जेन्युइन. यू आर अ व्हेरी सक्सेसफूल बिझनेसमॅन. तुम्ही सोशल वर्का भितर कितली अशीच वर्सां जालीं आसा. राजकारण कित्याक? फ्रस्ट्रेशन. चान्स खूब दिले. हांवें अशें म्हणना, पूण म्हज्या बापायन आनी मडगांवकारांनी बाब दिगंबर कामतीक चान्स खूब दिलो. कितें जाता, एक स्टेज येता जाका आमी म्हणटा पळय एक सॅच्युरेशन पॉयंट, तो आतां आयिल्लो आसा. जेन्ना तुमी हें सांगलें की आपूण हें करपाक सोदता, जाल्यार हाऊ वॉज हिज रिएक्शन एज अ फादर? हाऊ वॉज हिज रिएक्शन एज अ बिझनेसमॅन? दत्ता बाब एज दिगंबर कामत, वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. टेल मी ऑन ऑल दीज 3 काउंट्स व्हॉट वॉज हिज रिएक्शन? पूण जेन्ना पळय हांवें ताका सांगलें तेन्ना म्हाका स्पश्ट म्हणल्यार सामकें कळ्ळें मना काळजांतल्यान की हाका हें जाल्लें जाय. कित्याक हांवें इलेक्शनान इंट्रस्ट घेवचो असो हें न्ही, मुद्दो न्ही. हाका कोण तरी भितर सून हाका बुद्द शिकोवपाक जाय. हाणें लोकांक दुखयल्या. सो माय फादर वॉज एब्सोल्युटली हॅपी. ताणें आनी एक शब्द सांगलो म्हाका. ताणें सांगलें 1985तल्यान आज पर्यंत ऑर 6 म्हयने पयलीं मोग अजून आसा, नॉट फॉर बेनिफीट. लक्षांत धरा, आपूण दिगंबर कामती बरोबर रावलो. ताणें डिफेक्शन केलें, मडगांवची वाट लायली. मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां ताका खंय खूब सजेशन्स दिल्ली, एक करपा पावलो ना. हाजेर तो खूब टिका करता. लोकांक सांगपाक वता, थोडे कडेन तो मातसो हें जाता, कशें सांगप काय म्हणून. चिराग तूं सांग आतां कितें केलें तें. चिखले हिट अँड रन. एके चलयेक बरोच माल लागला. सुण्याक घेवन रस्तो क्रॉस करताले चलयेक स्पिडीन आयिल्ल्या मोटारीन मोखली.
सुणो जाग्यारच गेलो. तेच गाडयेन फुडें वचून 2 गाडयांक धपको दिवन फुडें व्हरून फोंडाऱ्यांत घाली. ते चलयेक हॉस्पिटलांत गेल्या. चिखले हिट अँड रन केसीत एकली चली गंभीर जखमी जाला. स्पीडीन आयिल्ल्या मोटारीन सुण्याक घेवन रस्त्यार क्रॉस करपी चलयेक मुखली. सुणो जाग्यार सोंपलो, चली जखमी. काल राती एक भयंकर हांगा एक्सिडंट जालो. एक चेडू जे 35 वर्साचे, तेजें नांव कितें राणी म्हणून, ते हांगसर पेट्याक घेवन उबे रावल्ले फाटल्यान रोड क्रॉस करपाक. आनी SMRC हॉस्पिटलाच्या हेवटेंतल्यान एक निसान टर्नो गाडी हाय स्पिडीन आयली. तांकां दोगांयकूय तेणी डॅश केले. तो पेटो आहलो तो ऑन द स्पॉट तेजे डेथ जाल्लो. आनी जे चेडू आहा ते खंय क्रिटिकल आसा, म्हळ्यार तेजी गॅरंटी अशें आयकून आयलें तेजे फॅमिली कडल्यान. आनी तशीच ती गाडी परत गेली आनी एक 2 गाडयांक डॅश मारून डिवायडरा वयल्यान तो ऑपोजीट सायडींतल्यान वचून ती गाडी खंयन पडलेली आसा. आतां हांव कितें म्हणटा, एक्सिडंट सगळ्यां कडेन जाता. सो हो जो एक्सिडंट जाला दीस शूड बी कन्सिडर्ड एज अ हिट अँड रन केस. ती म्हाजी न्हू मिवणीची, तेजें नांव राणी बीन. ते न्हू हांगासर आसलेले कुत्र्याक घेवन ते भोंवडोवपाक गेल्लेले. ते पफींग करपाक आसलेले. इतक्यान न्हू हांगासून न्हू SMRC रोड आहा पळय न्हू, हांगासून एक गाडी येयली बरी फास्ट सारकी. आनी डायरेक्ट तिका म्हाज्या मिवणीक कितें मुकलो. मुकून तो फुडें वचून आनीक टॅक्सी आसलेली तिकाय मुकलो. आनीक फुडें गाडी आसलेली तिका मुकून तो डिवायडरीचे वयर चडोन डायरेक्ट त्या दुर्घटनेक तो रावलो तशें करून. सो ते मेन हांव कितें म्हणटा, म्हाजी मिवणी आहा पळय सारकी क्रिटिकल आहा. डॉक्टरान कितें म्हटलां, काय ते तांची स्कीन आहा ते काय ना गेले. सो असल्या ते जाल्यार कितें हिट अँड रन जाल्या ते प्लस आमचो सुणोय मेलोला भितर. सो हेजेर कितें मातशें कडक हें जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सुवात मेळ्ळी. वर्सभरांत पोन्ने गोंयांत नवें पुलीस स्टेशन बांदून जातलें. कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय सांगता, आदल्या पुलीस स्टेशनाचें शिफ्टिंग चल्लां. कांय दिसांनी आदल्या पुलीस स्टेशनाचें डेमोलिशन खंय करून जातलें. फावतो जागो मेळिल्ल्यान नव्या पुलीस स्टेशनाचें वर्सभर ठप्प उरिल्लें काम चालू जालां. वर्सभरान ते पुराय जातलें म्हूण कुंभारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय उलयला. ओल्ड गोवा तुमी गेल्या वर्सा तुमचे बर्थडे दिसा तुमी हे फावंडेशन स्टोन घातलेलो पुलीस स्टेशनाचो, बट अजूनय ते कंप्लीट जायना. केन्ना पर्यंत जातले? लोक वाट पळयता पुलीस स्टेशनाची ओल्ड गोवा. आमकां खंयसरूच जागो सद्याक तरी अवेलेबल जायना. ह्या कारणाक लागून आमी आसा त्याच हेजेर पुलीस स्टेशन बांदचें ह्या निमित्ताने आमी ती फायल पास करून हाडलेली आसा. आमी गेल्ले 10-15 दीस जाले पुलीस स्टेशन शिफ्टय केलें, जे आमचे ओल्ड गोवा आमी सेक्रेटरीएट बांदलेले आसलेले. गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार आमी सेक्रेटरीएट बांदलेले. तो सुटेबल सारको बेस्ट पुलीस स्टेशनाक लागून जागो शिफ्टिंग करपाक लागून आमकां मेळ्ळो. कारण तेज्या बद्दलूय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा मुख्यमंत्र्याक, कारण ते आमकां तेंच्यांनी सद्याक दिले अवेलेबल करून. आनी हेजें आमी डिमोलिशन करपाक काम सुरू केल्लें आसा हें पुलीस स्टेशन. आनी येणाऱ्या ते एक वर्सा भितर आमी वर्साच्या पयलीं पुलीस स्टेशन ग्राउंड +2 म्हणजे ग्राउंड पार्किंग ग्राउंड हेजेर आमी पार्किंग आनी फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर अशें आमी पुलीस स्टेशन बांदपाचें आमचें ऑलरेडी फायल आमी कामूय सुरू केलां. सो वर्सा भितर जातलें. वर्साच्या पयलीं आमी ते रेडी करपाचें ठरयलां. ओल्ड गोवा फेस्ता खातीर जे सेक्रेटरीएट मांडलेलें थंय शिफ्ट जातले नवीन जे पुलीस स्टेशन आहा ते. आनी ओल्ड जे आहा फाटल्यान म्हणजे पळोवपाक शकता पुलीस स्टेशन ते डेमोलिशन 2-4 वर्सां भितर जातलें. आनी हे जे पुलीस स्टेशन काम आहा ते एका वर्सा भितर कंप्लीट जातलें अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान रुपेश राव. 70 वानत्या कुळगरांत माकडा सारकें तोंड आशिल्ल्या पाख्याचो घोटीर दिसला. एपी फ्लाय म्हणटा त्या पाख्याचो हो घोटीर म्हूण पर्यावरण अभ्यासक सूरज मळीक सांगता. ह्या फुलपाखराची पिलां पानां खायनात, पानावेले किडे खावन जगतात. खासा रिपोर्ट. वांते 70 कुळागरांत माकडाच्या तोंडा सारके पाख्याचें घरटें दिश्टी पडलें. एपीफ्लाय ह्या पाख्याचे घरटे म्हणून पर्यावरण अभ्यासक एडव्होकेट सूरज मळीक उलयलो. आणि आयज जेन्ना हांव वांत्या गांवांत येयलो, बिरोंडा ग्रामपंचायती क्षेत्रांत येता तो गांव म्हटल्यार वांते गांव. त्या गांवांत जेन्ना येयलो तेन्ना हांव म्हज्या एका वर्ग मैत्रीण प्रतीक्षा नायक तेंगेर गेल्लो. तेंगेर हांवें पळयलें की तेणी एक आपली बारीकशी बाग तयार केल्ली आहा. तेंचे कुळागर बी आहा. तेणी वेगवेगळी पुष्प वनस्पती लायिल्ली आहा. आनी तितून एक झाड हांवें पळयलें जे कडुनिंबाचें आसलें. पयसून म्हाका त्या पानांचेर बारीक बारीक कितें तरी दिसलें धव्या रंगाचें. म्हणून हांव लागीं गेलो. लागीं वचून पळयले कडेन म्हाका कळ्ळें की हे खंयचे तरी फुलपाखराचे कोशीत आसा. आतां हांवें तुमकां सांगलो की फुलपाखराच्या जल्माचें जिवनचक्र सांगलो, तितूंतलो ह्यो आमकां आयज कोशीत मेळ्ळो आहा. पूण ह्यो कोशीत जो आहा तो एकदम अद्भुतच आहा. आनी जेन्ना हांव लागीं गेलो आनी कोशीताक तेन्ना पळयलो तेन्ना तेचेर म्हाका एका माकडाचें तोंड दिसलें, एका वानराचें तोंड दिसलें. आनी ह्या फुलपाखराचें नांव जेन्ना हांवें सोदलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ह्या फुलपाखराचें नांवच आसा एपी फ्लाय बटरफ्लाय. तर एप म्हटल्यार कितें?
ॲप भारतान जर आमी पळयले ॲप कितके प्रजातीचे गावता जाल्यार भारतान फक्त एकच प्रजातीचो ॲप गावता जो आसाम अरुणाचल प्रदेश ह्या भागान गावता. त्याचें नांव आसा हुलक गिबन म्हणून. ह्या गिबनाचे तुमी चेहरो पळयलो आनी ह्या कोशिताचो चेहरो कोशिता कडेन तुमी पळयले जाल्यार एक समान आकृती दिसता. म्हटल्यार ह्या कोशिताचेर त्या गिबनाचें चित्र दिसता. हो एक निसर्गाचो अद्भुतच चमत्कार. आणि तुम्ही जर पळयलें की बाकीची जी फुलपाखरां आहा तेंची जी सुरवंट आहा न्हू ती खंयचे ना खंयची पानां खावन जगता. पूण हेची जी सुरवंट आहा त्यो आमच्या खातीर फायदेशीर आसता आमच्या झाडां खातीर. कित्याक ती पानां खायना, ती त्या झाडांचेर बारीक बारीक किडी येता, धव्या रंगाची ज्यो किडी येता न्हू मिली बग म्हणटा तांकां नाल्यार स्केल इन्सेक्ट, तांकां खावन ती जगता. म्हटल्यार ही कीटक बक्षी सुरवंट आसता तेची. हे तेचे वेगळे रूप आमकां पळोवपाक गावता. धन्यवाद. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. गोंयांत पारंपारीक नुस्तेमारीक नेट दिवंक अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजान पागेर मार नुस्तें काड सर्त दवरिल्ली. सभापती रमेश चवडकराचे अजेरींत उक्तावण जालें. 44 पागेर सर्तीक आशिल्ले. गोंयांत सध्या वारें वादळाचें वातावरण. नुस्तेमारी समाजाक दर्यांत वचपाची मनाय. मजगती तांच्या पारंपारीक वेवसायाचेर पडिल्लो परिणाम. ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाक चालना दिवपाक आनी नवे पिळगेक प्रोत्साहीत करपाक अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान पागेर मार नुस्तें काड सर्तीचें केलें आयोजन. साधारणतः आपलं प्रयत्न केल्यामुळे काम करतो. त्यामुळे ज्याकडे तुम्ही त्या संघटनेचे काम करता की माझे समाजाचे यशस्वी काम करत होते सगळ्या जे आमचे भावतात घटना दिल्यानंतर आयज पळय तुम्ही कितले आमगे साधारणशे 40-50 आमचे फिशरमॅन स्वताचे आपले पागीर घेऊन आज तारीर सारख्या या सुंदर संगमाचे सुंदर या वाठारात पागपा खातीर येयले आसा आनी आतां सगळे नुस्तें मारून आपआपले जे नुस्तें मेळ्ळें आसा ते सगळे आतां तेजे आमी वेट करतले आनी त्या प्रमाणे मागीर तांकां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड असो तांकां आमी प्रायज दितले. हांव आमच्या समाजाचें अभिनंदन करता. कित्याक म्हळ्यार आयचे यूथ आमगे बरे शिकले भुरगे म्हळ्यार हितून पागपा आसा आयज आनी आमगे हो पारंपारीक आमगे धंदो हो सगळे भुरग्यांनी तेमी एक प्रोत्साहन दिवन तो फुडें आमी चालू उरतलो. आमी आतां जाणटे जायत येयले. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजान आपल्या 40व्या वर्धापन दिसा निमतान सागर कला मंथन हो कार्यक्रम दवरलेलो. ह्या कार्यक्रमा भितर एक आगळे वेगळी सर्त दवरलेली. तिचें नांव आशिल्लें पागेर मार नुस्तें काड. ही सर्त आयोजन करपा फाटलो त्यांचो हेतू असो आशिल्लो की जी आतांची पिढी आसा किंवा फुडली पिढी येवपाची आसा तांकां त्यांची प्राचीन त्यांची संस्कृती व्यवसाय आशिल्लो पयलीं त्यांची जाणीव उरची हो त्यांचो उद्देश आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.